हे कित्याक लागून ग्लॉकोमा जाता? आता ग्लॉकोमाचे कारण जर आमकां जाणून घेवपाक जाय जाल्यार आमच्या दोळ्याची ह्युमन आयची एक बेसिक एनाटॉमी आमकां जाणून घेवप गरजेचें आसा. हं, सो आमची दोळ्याची पुतळी जी असता कॉर्निया हं, ट्रान्सपेरंट पार्ट हं, ताज्या मदीं आणि जी दोळ्याची लेन्स असता हं, ताज्या मदीं एक उदका सारको एक सबस्टन्स असता विच इज कॉल्ड एज एक्वियस ह्युमर. हं, आता थोड्या लोकांनी कितें जाता या एक्वियस ह्युमराचें प्रोडक्शन भरपूर असता म्हणजे हं, ओव्हर प्रोडक्शन हं, असता आणि थोड्या लोकांनी कितें असता प्रोडक्शन नॉर्मल असता हं. बट ताची ड्रेनेज सारकी जायना. अच्छा. सो ताका लागून ते थंय साचून उरता आणि हं, अशें करून दोळ्याचो प्रेशर हो वाडपाक लागता. हं, आता कितें जाता दोळ्याचो प्रेशर जसो जसो वाडटा हं, आणि फॉर सस्टेन पिरियड म्हळ्यार फॉर अ व्हेरी लाँग पिरियड ऑफ टायम हो प्रेशर असोच वाडिल्लो उरता. हं, कितें जाता दोळो आमचो सॉर्ट ऑफ स्ट्रेच जाता. हं, आता जेन्ना हो दोळो स्ट्रेच जाता हं, तेन्ना आमचे कॅपिलरीज जे असता हं, जे आमच्या पड्ड्याच्या बारीक बारीक सेल्स तांकां गँग्लियॉन सेल्स म्हणटा रेटिनल गँग्लियॉन सेल्स. सो ह्या सेल्सांक ती ब्लड सप्लाय करता ती हं, बारीक बारीक कॅपिलरीज हं, बारीक रक्तवाहिनी जी असता ती. सो हे स्ट्रेच जाल्ल्या कारणान ती कॅपिलरीज सारखे ब्लड त्या सेल्सांक पावोवंक शकना. हं. सो ताका लागून हळू हळू करून हे सेल्स मरपाक लागता म्हणजे ते डॅमेज जाता. अच्छा. सो हे सेल्स डॅमेज जाता तेन्ना तांच्या बरोबर जे नर्व फायबर्स असतात ते डॅमेज जातात. हो. आणि अशें करून ती ऑप्टिक नर्व जी असता पळय ती हं, हळू हळू करून ताका डॅमेज जावंक लागता. हं, आणि अशी जशी जशी ती डॅमेज जाता हं. तशें तशें मनशाची विस्त जी आसा ती कमी जावंक लागता.